कोविड-19 हो व्हायरस जो आसा ताचे डेथ टोल जो आसा गोंयांत तो 300 क्रॉस केलो. तरी गव्हर्नमेंट सुशेगाद आसा. गव्हर्नमेंटान सिरियसनेस घेवपाक जाय आनी हांवें सांगिल्लें की प्रत्येक गांवांत मेडिकल कॅम्प चालू करा जेणे करून खुबश्यो गोष्टी ह्या मेडिकल कॅम्पांतल्यान डिटेक्ट जातले. त्यानंतर लोकांक अवेरनेस करपा खातीर प्रत्येक हेल्थ वर्कर जो आसा किंवा बाकीचो जो स्टाफ आसा फाटल्या फावटी कसो घातिल्लो तसो प्रत्येक घरांनी धाडून तांकां अलर्ट करा. पूण आजून त्यो गोष्टी हेल्थ डिपार्टमेंटानूय करूना किंवा गव्हर्नमेंटानूय करूना. म्हजो रिक्वेस्ट की मेडिकल कॅम्प्स आर नेसेसरी, कारण जे मडकय हांवें चालू केलां ताजे वयल्यान जो आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला ताजे वयल्यान एक सिद्ध जाता. आनी दुसरी गोष्ट आनी एक गजाल जाता खबर आहा ती ना आमच्या सरकाराक की लोक भायर सरपाक दिता आनी लोक भायर न सरिल्ल्या कारणान खुबश्यो गोष्टी खरां प्रॉब्लेम जाता. हेंय सरकारान पळोवचें. आनी दुसरें म्हणजे इवन जर बरो ना मनीस जाल्यार सुद्दां मनीस भायर सरना. आनी ह्या खातीर अवेरनेस इज अ मस्ट. नाका त्यो घोशणा करचे पेक्षा हो अवेरनेस करपाक पयशे जर दिले जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर फायदो गोंयच्या गव्हर्नमेंटाकूय जातलो आनी लोकांकूय जातलो.